मॅडम तुम्ही आता जिंकली असा सांगात कितल्या मतांनी जिंकली? 210 मतांनी माझी विनिंग झाली असा आईशी माझ्या ऑपोजिशनाक 212 मतां पडलेली असा आमकां 422 मतां पडलेली असा भरपूर लीड असा आमची। श्रेय तुम्ही कोणाक दिता? माझे श्रेय हांव सगळ्यांक पयलीं म्हाज्या देवाक दिता, दुसरे गोंयच्या राजाक डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमाक दिता जेणेन म्हाजेर विश्वास दवरलो। रायाक तूं आपलो कॅन्डिडेट म्हणून खूब ताका ऑपोज जातालो राया कॅन्डिडेट म्हणून, आयज तेणेन म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी तेणेन म्हाका हांवें ताका चॅलेंज केली दोतोर तुवें म्हाजेर विश्वास दवरला म्हणून हांव तुका 400+ मतांनी निवडून येतलो, तें ताका हांवें करून दाखयल्लें आसा। आम्ही सदांच पळयताले की म्युनिसिपालिटी आनी कोणा कडेन आसताली आनी कॅन्डिडेट म्हणजे MLA BJPचो आसतालो, पूण आतां अशें दिसता की आतां आमी पळयलें 4 तरी तुमचे जिखिल्ले आसा म्हणजे BJP बॅक पॅनल कॅन्डिडेट। हातून हाच्या फुडें सीएमाचे हातून वर्चस्व वाडटलें अशें दिसता तुमकां? जस्ट आमी दोतोराकडे एंट्री केल्ली तेन्ना दोतोराक उतार दिल्ले 8+ आमी करतलेत म्हणून, ते ऑटोमॅटीक जातले। तुम्ही पळयत रावा फुडें रिजल्ट येतले, सध्या 4 रिजल्ट येयल्ले आसा। दोतोराक जस्ट आमी सांगलेले की आमी दोतोर तुजे कडेन येयला हे 8+ करूनच दाखयतले म्हणून, ते 8+ आमी करून दाखयतले ताका।